फोंडेचे योगिता नायकाचे खुनाचे केशीन पणजेचे जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान महानंद नायकाक दिल्ले जल्मठेपेचे ख्यास्तीचेर हायकोर्टान बुधवारा शिक्को मारलो। जानेवारी 2009 वाळपय पुलिसांक योगिताची कूड वाळपय मोलेच्या काजुनी मेळिल्ली। लग्न जावपाचे हायज दाखोवन महानंद ताका वाळपय घेवन गेलो आनी थंय ताका गळो अंदून मारले आनी ताचे भांगरय फारायले। महानंद हो सिरियल किलर अशें हायकोर्टान म्हणला। पणजेचे सत्र न्यायालयान 4 एप्रिल 2012 महानंद नायकाक योगिता नायक खून प्रकरणात जल्मठेपेची ख्यास्त फरमायिल्ली। ताच्या आड खून, अपहरण, चोरी आनी पुरावे ना करपाचे आरोप सिद्ध जाल्ले। ह्या निर्णयाक महानंद नायकान हायकोर्टात आव्हान दिल्ले। हायकोर्टान जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान दिल्ल्या ख्यास्तीचेर शिक्को मारला। नागजर कुर्टी फोंडेच्या योगिता नायकाची अर्दी कुशिल्ली कूड वाळपय पुलिसांक 20 जानेवारी 2009 मोडले काजूच्या बागायतींत मेळिल्ली। महानंदान योगिताक लग्न जावपाचे हांस दाखोवन ताका काजूच्या बागायतींत घेवन गेलो आनी थंय दुपट्टान गळो आवळून ताका मारले। ताणें घातिल्ले भांगर फारायले। पुलिसांक मेळिल्ली कूड योगिताचीच हें DNA चांचणेंतल्यान स्पश्ट जाल्लें। 1995 ते 2009 ह्या 14 वर्सांत महानंदान 16 चलयांचे खून केले म्हूण आरोप आशिल्लीं वेगवेगळीं आरोपपत्रां महानंदाचेर वेगवेगळ्या कोर्टांनी आसात। कांय केशींनी तो पुरावे नाशिल्ल्यान निर्दोश सुटला, जाल्यार ख्यास्त पडिल्ले केशीच्या निकालाक महानंदान हायकोर्टांत आव्हान दिलां। रिपोर्टर मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर। वास्कोचे विकास हेबरे ह्या भुरग्याचे अपहरण जावन 20 म्हयने जाले पूण ताचो सोद लावंक वास्को पुलिसांक अजून जमूंक ना। 2 डिसेंबराक विकासाचे बायणा वास्को वाठारांतल्यान अपहरण जाल्ले। तो 4 वर्सांचो आशिल्लो। ह्या प्रकरणाची कितें चवकशी जाल्या ताची म्हायती दिवपाकय पुलीस तयार नात। अपहरण जाल्ले भुरग्याचे आवय बापूय आपल्या भुरग्याक सोदूंक वता वता त्या खात्याचे हुमरे झरयत आसात, पूण कोणूच तांचे काना मनार घेवंक तयार ना। आपल्या पुताचो सोद लावंक पुलिसांनी आतां मेरेन कितें चवकशी केल्या ताची म्हायती विकासाचे आवय बापायन माहिती हक्क कायद्या खाला अर्ज घालून मागिल्ली, पूण ती दिवंक पुलीस तयार नात। डिसेंबर 2 तारखेन पुन्हा आराम नव्हती, माझा मुलगा गायब झाला। कोणच मला मदत करेना, कोणच मला हे केलं। पोलीसला गेलं तर बी त्याने मी मदत करत नाही। कुठे गेलं तर मला मदत होईल, कुठे गेलं तर कुठे गेलं तर मी माझा मुलगा मिळेल, मी तेवढं मी हे कराले तरी बी मला कायच न्याय मिळेना। अपहरण जाल्ल्या भुरग्याच्या आवय बापायन अन्याय रहित जिंदगी आनी गोवा पीपल्स फोरमाचे मजतीन राज्य मनीस हक्क आयोगा कडेन आदार मागिल्लो। आयोगान राज्य सरकार आनी गोंय पुलिसाक नोटीस काडल्या। गोंय पुलिसांक ह्या प्रकरणाचो सोद लावंक जमूंक नाशिल्ल्यान CBI वरवीं ताची चवकशी जावची म्हूण विकासाचे आवय बापूय मागतात। Government of Goa Chief Secretary to hand over the case of kidnapping to my son to CBI. No, why CBI? I am not making allegations, but do our people have experience? How many cases they have solved? And if the child is not there in Goa, the child might be in Karnataka, he might be in Maharashtra, or he might be wherever, Kerala, Tamil Nadu. Can our police go every time? They went once, they went as a picnic. रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी, प्रुडंटा खातीर। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।